म्हापसा हांगा एक दुःखद घटणूक घडलाय, जंय एका कुटुंबातले 2 वांगडी, एक दादलो आणि ताचो 6 वर्साचो पूत भाड्याच्या कुडीत मेल्ले सापडले. जाल्यार बायलेक गंभीर स्थितीन हॉस्पिटलान व्हेला. पुलिसांनी सांगले की हे कुटुंब मूळचे महाराष्ट्रातले सावंतवाडीतले सोनोल्ली हांगासरले आणि म्हापसा हांगा भाड्याच्या घरात रावताले. म्हापसा पुलिसांनी चौकशी सुरू केल्या आणि घटणुके भोंवतणीची परिस्थितीची चौकशी सुरू केल्या. हांगा करासवाडा इंदिरानगर म्हणटा. आतां म्हाका ते घराचो ओनर रामकृष्ण रावता ताणें म्हाका फोन मारलो हांव येना फुडें पळयलें हांगा एम्बुलन्स आसली आनी तेच्या उपरांत विचारता जाल्यार की हांवें सुसायड केला म्हणलें, कोण तरी पॉयझन घेतला म्हणलें. तेच्या उपरांत ती बायल आहा ती मातशी क्रिटिकल हितून आहा, कंडिशनान आहा, ताका बांबोळे शिफ्ट केले आतां एजिलोनसून. आनी आतां पुलीस येयल्यार इन्वेस्टिगेशन चालू आहा, साहेब बी येयला. हांवें पुलिशेक फोन मारलो पयलो. कितले जाणां रावताले हांगा तिगां रावतालीं म्हणटा तो. रुमार रावताली रुमान रावताली, रेंटेड रुमान. रेंटेड रुमान रावताली. रामकृष्ण रावत त्याच्या रुमान रावताली. कितली जाणां आसली ती? तिगां जाणां. ओके. एक ल्हान भुरगो आतां 7 वर्सांचो, तो सेंट एंथनी स्कूलान शिकतालो आनी तो खंय तरी बँकेन पणजे कामाक आहाय म्हणटा. आनी तेंचें एक्चुली घर खंय सोनुल्लें. आतां तेंचो मागीर तेजो बापूय येयल्लो न्हू. बापूय येयल्या उपरांत दारू उगडला तिचें. मरपाचें कारण कितें काय खबर ना. आतां कितें ताची फॅमिलीच सांगतली न्हू. कितें जालें, कित्याक लागून कितें बी अशें ना ना काय खबर ना. आनी हालींच येयल्या कारणान तो आमच्या कॉन्टॅक्टानूय नासलो. तुमचें नांव? म्हाजें नांव बाबून कानोळकर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.